रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेलांत भेसळ जाता म्हूण खबर आसा। ताणें ताच्या वाडदिसा ही गजाल जाहीर सांगिल्ली। इतलें आसूनय सरकार कांयच करिना हाचो अर्थ हें पर्रीकाराचे हप्त्याचें शिनाल काय कितें म्हूण काँग्रेसीन दुबाव उक्तायला। काँग्रेसीन सीबीआयक पत्र बरोवनय 2 म्हयन्या उपरांतय कोणाचेरच कारवाय जाल्ली ना। सरकार कांयच करिना जाल्यार काँग्रेस खंय कोर्टांत वतली। 13 डिसेंबराक आपल्या वाडदिसाक रक्षा मंत्री पर्रीकार कांपालार ही गजाल जाहीर उलयल्लो। गोंयांत पेट्रोलांत कशी भेसळ जाता ती कोण करता तें आपल्याक खबर आसा आनी भेसळीचें रॅकेट अजूनय चलता म्हूण तो गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा मुखार उलयल्लो। पळयात कितें उलयल्लो तो। आणि याद करा मुद्दाम म्हाका आपयतको ताच्या नंतर 3 म्हयन्यांनी सीबीआयन सगळे छापे मारून डिझेलान आनी पेट्रोलान केरोसिनची भेसळ धरलेली। आयजूय सांगूं शकता हांव खंय कोण करतात ते अजूनय चालू आहा। ती धरतकच 6 म्हयने बंद पडली, परत चालू आहा, कारण ते व्हडले रॅकेट। आता होच मुद्दो घेवन काँग्रेसीन सरकाराक उतराक धरला। केंद्रीय मंत्री पर्रीकाराक खबर आसतना भेसळखोरांचेर फाटले 2 म्हयने कित्याक कारवाय जायना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। पर्रीकाराच्या विधाना उपरांत भेसळखोरांचेर कारवाय करची म्हूण काँग्रेसीन खंय सीबीआयक पत्रय बरयल्लें। आमी इमिजिएटली ते ताचे स्टेटमेंटाक रिएक्ट जावन ताका रिक्वेस्ट केल्लो, जर मनोहर पर्रीकाराक खबर आसा की अजून भेसळ जाता म्हणून, ती भेसळ अजून चालू आसा, मागणी केल्ली की ताणें इमिजिएटली कोण हे भेसळीन इनवॉल्ड आसात, ही भेसळचो धंदो कोण चलयता हाजेर ताणें कंप्लेन फायल करची किंवा ताणें इन्फॉर्मेशन दिवचें। आनी अशे परिस्थितीन जर तो ओगी रावता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मनोहर पर्रीकार अशें म्हणून ते भेसळ करता तांकां एक सिग्नल दितालो की आपल्याक खबर आसा तुमी कोण कोण हें करता ते, बरे भशेन पयशे हाडून दिया, नाजाल्यार आपूण तुमचेर एक्शन घेतलो म्हणून। सीबीआयचो अनिल कुमार सिन्हा म्हणून ताका आमी कंप्लेन दिल्या, आमी 48 तास दिले, 2 आज म्हयने जाले, हांच्यांनी कोणाचेरूच भेसळीचेर एक्शन जाल्लें ना। सीबीआयन जाय जाल्यार गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराक साक्षीदार करचे म्हूण काँग्रेसीचो सल्लो। सीबीआयन मुख्यमंत्र्याक व्हरचो विटनस म्हणून, सीबीआयन राजनाथ सिंगाक व्हरचो विटनस म्हणून, सीबीआयन नितीन गडकरीक व्हरचो विटनस म्हणून, आनी पर्रीकारा कडल्यान सारकें जाणून घेवचें की कोण भेसळ करता तो। सरकारान जाग माग केली ना जाल्यार काँग्रेस खंय कोर्टात वतली। हे गजालीन एक्शन जावपाक जाय आनी हे जायसर आमी ओगी उरचे ना। आमकां कोर्टान सुद्दां जर वचचें पडलें, वी वील कीप अवर ऑप्शन्स ओपन टू बी एक्सप्लोर्ड टू इवन गो टू द कोर्ट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। प्रादेशीक आराखड्याची राज्यस्तरीय समिती 2 मेंबर फायनल जावंक नाशिल्ल्यान आडकल्या। शार नियोजन मंत्री फ्रांसिसान 2 प्रोफेशनल वांगड्यांची नांवां सुचोवन फायल मुख्यमंत्र्याक धाडल्या। सिव्हिल इंजिनियर परेश गायतोंडे आनी आर्किटेक्चर कॉलेजीच्या एका आदल्या प्राचार्याची नांवां सुचयल्यांत। मुख्यमंत्री त्यो सुचोवण्यो तश्योच फुडें व्हरपाक शकता वा मेंबर बदलून समिती फायनलय करपाक शकता। प्रादेशीक आराखड्याचे राज्यस्तरीय समितीचेर जायते 2 प्रोफेशनल वांगड्यां खातीर शार नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसोजान 2 जाणांची नांवां सुचयल्यांत। एकटो सिव्हिल इंजिनियर परेश गायतोंडे आनी दुसरो गोंय आर्किटेक्चर कॉलेजीचो आदलो प्राचार्य। ही 2 नांवां सुचोवन उपमुख्यमंत्र्यान फायल मुख्यमंत्री पार्सेकाराक धाडल्या। मुख्यमंत्री समितीचेर निर्णय घेतलो। रिजनल कमिटीची प्रपोज कमिटी धाडल्या आनी सीएमा कडेन, फायल सीएमा कडेन शुक्रारा दीस धाडल्या। नांव नासलो 4 दीस नासलो। 2 जाण एडिशनल नांवां फुडें एक गायतोंडे आसा दिसता, दुसरो एक आर्किटेक्चर कॉलेजीचो ऑर्डर प्रिंसिपल फायल सीएमा गेल्या एप्रुवलाक। प्रादेशीक आराखड्याचें काम फुडें व्हरपाक राज्यस्तरीय समिती नेमपाक जाय। हरकती घेवपाची निमणी तारीख जावन सुमार 22 दीस जाले, तरी समिती नेमप सरकाराक जमूंक ना। समितीचेर 2 वांगडी जे ह्या फिल्डांतले प्रोफेशनल आसतले तेच नेमप जावंक नाशिल्लें। आतां उपमुख्यमंत्र्यान नांवां सुचयिल्ल्यान ही समिती तडीक लागपाची चिन्नां दिसतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। म्हापशा मार्केटांत फळभाजीवाले दिसपट्ट्या रातचे मार्केटांतूच सामान दवरून वतात। राती पालिकेन अकस्मात सामान उखल्लें आनी रस्तो नितळ केलो। गाडेवाल्यांक शिटकावणी दिवन पसून आयकनात म्हूण निमण्या सामानाक हात घालो। असल्या सामानान मार्केटांत उजो लागपाचो भंय। ह्या पयलीं खंय अश्यो गजाली घडल्यात। कांय दिसा फाटीं म्हापशा मार्केटांत उजो लागिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्री पार्सेकारान मार्केटाचें इन्स्पेक्शन केल्लें। फळ भाजीवाल्यांचें सामान पालिकेक काडपाक सांगिल्लें। जी एन्क्रोचमेंट्स आसात पळय ह्यो काडूंक जाय। वायट दिसता बीन तें सगळें, पूण एन्क्रोचमेंट काडूंक जाय। हांव दिवाळे पयलीं परत एकदां पासाय मारतलो डेप्युटीक घेवन, म्हाका एन्क्रोचमेंट हांगा नाका। पालिकेन रातचे रस्त्यार सामान दवरून वचपी फळवाले, भाजीवाले आनी बाकीच्या गाडेवाल्यांचें सामान उखलूंक सुरवात केल्या। सोमारा राती पयली कारवाय जाली।
गाडेवाल्यांक सांगून पसून खंय ते कशेच आयकनात. वॉर्निंग दिलेले आहा की सामान रस्त्यार कांयच दवरपाचें ना. जर आतां अशें दवरीत जाल्यार आमी तें सामान परत दिवचें ना. अशी वॉर्निंग तांकां दिल्लेली आहा. जे तुका आतां प्लास्टीक दवरलेले गणोन प्लास्टीक दवरतात ते आतां हे तुमी आतां हांगा पळयल्यात हे कशें कितें आहा ते सगळें उज्याचेंच काम, ते पेटपाचेंच काम, सगळें प्लास्टीक. जर उजो पेटलो लागींच मांड आहा, त्या मांडा खातीर धोको आहा तुमचो. आतां आमी आतां परत जाता तशेंच आमी स्टार्ट करतले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. काणकोण मल्लिकार्जुन देवळांत फांतोडेर चोरी जाली. मात देवस्थान समितीचो अध्यक्ष DYSP महेश गांवकारान खंयचे खंय कांयच ना करून मिडियाक देवळांत वचपाक दिलें ना. मात चोर देवळांत घुसतना मेळिल्ली CCTV फुटेज WhatsAppचेर व्हायरल गेली. फुटेजींत 4 चोर दिसतात. राती 2 सुमार तांणी हें कर्म केलां. देवळांत 30 पुलीस जमिल्ले, डॉग स्क्वॉडूय हाडिल्लो. मात घडले ती गजाल कोणूच कोणाक उलोवन दाखयना. देवळा भायर एक बॅग मेळ्ळा, तातूंत खंय 57,000ची कॅश मेळ्ळ्या. ह्यो एक विराम.